हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार आणि काल जो तुम्ही व्हिडिओ पळयलो पळय न्हू तो मंडेचो आणि आयज जो आतां हो तुम्ही व्हिडिओ पळयता पळय तो बुधवाराचो. एक्चुली जालें अशें की मंगळाराक हांवें घेतली हॉलिडे. म्हटल्यार कितें जालें, त्या दिसा मंगळार दिसा म्हणल्यारच काल न्ही हांवें कांय व्हिडिओ शूट बी करूं ना आनी कांय व्हिडिओ अपलोड बी केले ना. तुमकां खबरच आसतलें मदीं एक दीस म्हाजो मंगळाराक गॅप पडलेलो. सो त्या दिसा हांव लिवेर आशिल्लें, हॉलिडे घेतली हांवें त्या दिसा. अशें जाता न्ही, एक एक दिसा अशें दिसता की नाका चल आयज कांय करपाचें मन ना, जा आयज एक हॉलिडे घेवया अशें दिसता पळय. तशेंच म्हाज्या वांगडा बी जालें. जर तर तुमी म्हाजो कालचो व्हिडिओ पळयला आनी तुमकां खबर आसतलें, मंडेसून म्हाका कांयच करपाचें मनच नाशिल्लें. म्हाका बेजार येतालो कितेंय करपाक. एक अशें आसता न्ही, काम करपाचें मन ना ती वेगळी गोश्ट आनी कितेंच करपाचें मन ना ही एक वेगळी गोश्ट. सो म्हाज्या वांगडा बी तशेंच जालें. म्हाका काम करपाचें मन ना अशें नाशिल्लें, म्हाका कितेंच करपाचें मन नाशिल्लें. कितेंच म्हळ्यार कितेंच ना. मोबायल घेवपाचो हातीन मन आशिल्लें ना, मोबायल ते यूट्यूब इंस्टा स्क्रोल करपाचें मन आशिल्लें ना, काम करपाचें ना, खंय वचपाचें कितेंच करपाचें मन नाशिल्लें. म्हाका अशेंच खंय पडून रावपाचें अशें मन आशिल्लें. सो ताका लागून मंडेक तरी इतलें हें नाशिल्लें. बट ओके, जें कितें हांवें केलें पळय न्हू, जसो कसो म्हाजो दीस केलो तो तुमच्या वांगडा शेअर केलें. बट मंगळाराक खरेंच म्हाका कांयच करपाचें मन नाशिल्लें. सो ताका लागून हांवें म्हटलें चल आसूं प्रॉपर हॉलिडे घेवया, फ्रेशली आयच्या दिसा म्हळ्यार बुधवाराक म्हळ्यार स्टार्ट करया अशें म्हणून काल मंगळाराक मागीर हॉलिडे घेतली. त्या दिसान व्हिडिओ एडिटींग अपलोडींग पसून कांयच केलें ना हांवें. काल सामकें प्रॉपर हॉलिडे घेतली. अशें ना की हेल्थ बरें नाशिल्लें जावं अशें कितें ना, मन आसना पळय मनशाची तसली गोश्ट म्हाजी आशिल्ली. मनूच नाशिल्लें कितेंच करपाचें. सो ताका लागून तर काल सकाळीं हो सकाळ फुडें उठून ब्रेकफास्ट बी करून गेलो की ना, हाका ब्रेकफास्ट बी करून दिलो. लायट अशें करून दिलें, म्हटल्यार कितें च्या करून दिली आनी बारीकशें अशें लायट असो ब्रेकफास्ट करून दिलो. सो तो करून गेलो. मागीर हांवें आनी कांयच केलें ना, उग्गी जस्ट बसून रावलें, कांयच काम केलें ना. ना मोबायल हातीन घेतलो ना कितें केलें. म्हाका बेजार येतालो कितेंच करपाक. सो बसून रावलें. 12 सुमार उठून मागीर रांदपाक गेलें. जस्ट नॉर्मल आमचें लंच जें आसता पळय न्हू, गोवन लंच जें आसता पळय आमचें शीत कडी तेंच केलें. जेवली बिवली. सांजचो बी हो घरा कडेन आशिल्लो. प्रॉपर मातसो रेस्ट घेतलो, हेज्या वांगडा टायम स्पेंड केलो. म्हळ्यार मातशें कितें आसता, डेली घरान हांव एकलेंच आसता न्ही, सो मातशें कितें कोणी आसलं उलयलें कितें म्हणून मातशी मायंड जें आसा पळय ती चेंज जाता. सो तसोच कालचो आदेश तसोच काडलो. थोडेशे दुसऱ्या टॉपिकाचेर उलोवप जालें, हें जालें. सो मागीर मायंड मातशी चेंज जाता न्ही. सो तशें जालें. मागीर रातचें म्हळ्यार नॉर्मल जालें ना. आतां म्हटलें चल आयज फ्रेशली जें आसा पळय न्हू व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. सो तर आयज आसा बुधवार. सकाळची न्ही आतां टायम जो आसा पळय तो 10:30 जावपाक येयल्या. आनी मॉर्निंग रुटिनाचें जें कितें काम आसा पळय, न्हांवप धुवप, ब्रेकफास्ट, घराचें क्लिनींग, देवाची पुजा सगळी जाल्ली आसा. हेणें केली देवाची पुजा बी. आनी आयज आसा 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आयज न्ही. सो हॉलिडे आनीक मोस्टली खंय अशीं कामां बिमां जायना. सो ताका लागून हो आसा आयज घरा कडेन. सो तर आयज गांधी जयंती, त्याच्याच वांगडा अमास बीन आसा. फाल्यां घटस्थापना न्ही, नवरात्रीची घटस्थापना फाल्यांच्यान नवरात्री चालू. सो आयज अमास. तर आयज पित्र अमावस्या न्ही, सर्व पित्री अमावस्या म्हणे आयज. सो ताका लागून तो भितर आसा, आपलें काम करता, दाखयता तुमकां कितें करता तो. आसा भितर, ताका कामां लायला हांवें. पळय कितें करतले. जालें शीत, जालें शीत. मोव केलं मरे, मातशें मोव धरूं ना. नाका जालें, शिजलें शीत सामकी चिड्डत मरे का तूं जेवता शीत दवरना. मोव केलं मरे. दाळ शिजली. दाळींक सामकी दाळ शिजूना अजून पळय. मातसो गॅस मोठो गरम दवर, शिजोनी. सो हेका न्ही हांगासर हांवें लायला कामाक. हे हांगासर न्ही हे शिजयता, कितें म्हणटा रे, आयज सर्व पित्री अमावस्या न्ही. सो तो काकोळ शिजयता, वाडी शिजयता म्हणटा पळय आमी ती वाडी. हय, म्हाका हात लावूं मेळना. सो ताका लागून तो करता. ताका म्हटलें तूं न्हांव बिव आनी आसा न्ही घरा कडेन, सो कर आनी हें कर म्हटलें. आतां आमी जाल्यार सगळें सारकें करता. म्हळ्यार खबर आसा न्ही, शीत अर्दें शिजलें की तितून दाळ घातली की दोनी एट अ टायम शिजोन वता बी. ताका तें सगळें जमना न्ही. सो ताका लागून म्हटलें तूं शीत सेपरेट शिजय, दाळ सेपरेट शिजय अशें म्हणून.
आनी सय बी त्या टायपा हांगासर थोडीशी कातून दवरल्या, जितली आपूण वापरता पळय ही सय तितलीच कातल्या. ताका सय म्हणल्यार बेजार येता. सय भाजयेक सय घालूं जायना, कितें करता ताका सय घालूं जायना. सो तो आयज हांगासर आपली काकूय जी आसा पळय तो ती शिजयता. ती शिजोवन घे म्हण ताका, मागीर तुगेलें जालें की हांव रांदपाक येता अशें म्हणून. सो काकूय दाखोवपाक जाय न्ही, ताका लागून तो आयज हांगासर हें करता. शीत जालें खंय तेजें. आनी हांगासर दाळ शिजता, चण्याची दाळ घातल्या, आतां गोड बी घालून तें करपाचें कळ्ळें मरे. आनी मागीर म्हाका आपयता, हें आनी कितें करूं, हें अशें जालें आनी कितें करूं अशें करून. आनी ह्या सायडीच्यान हांवें हांगासर मिक्सर लायला. बुधवार न्ही आयज आमची लायट वता म्हणून. अशें करून केन्ना केन्ना कितें कितें करपाक बी जाय, मातसो अदमास बी येता न्ही. एक्चुली रांदपाचो अदमास आसता ताका, बट असलें कितें जी नवी गोश्ट आसा पळय ती करपाक ताका हें जाता, अनकम्फर्टेबल जाता. 4दा बी विचारता, एक गोश्ट कन्फर्म करता म्हाजेच कडल्यान, कन्फर्म करून घेता परत परत, खरें मुगो अशेंच मुगो म्हणून. सो आतां तो करतलो, मागीर ताका काकूय दाखय म्हटलें हांवें, म्हळ्यार वयर दवर म्हटलें. आनी मागीर म्हाजें कामाक जें आसा पळय तें हांव स्टार्ट करतलें. हो किचनाक कितें करता न्ही, गॅसाचेर उबेर आनी गरमी जाता. सो हेजें जालें की ना मागीर हांव करतलें. आयज बुधवार न्ही, नॉन वेज मिक्सर लायला हांवें. आनी जशें की तुमी पयर पळयल्लें, आयज संडेक लेपो हाडलेले पळय, आमगे लेपाचें हुमण केल्लें, सो अर्द्यो काडून दवरलेली हांवें. सो मंगळार दिसा करूं ना, सोमारा म्हणटा तूं वेज न्ही, आमचो मंगळाराक करूं ना. तर आयज न्ही तेच लेपो आसात उजरावन बी दवरलेले, सो तेंचेंच हुमण करतलें. आतां आजून फ्रिजांतल्यो भायर काडूं ना, कित्याक लागून हो आपलें करतना हेजें सगळें जालें की मागीर हांव किचनान घुसतलें म्हणून. हांवें जस्ट हो न्हांवता म्हणल्यार तेच्या पयलीं हांव न्हांवता म्हणल्यार हांवें म्हाजी सय कातून मिक्सर लावन दवरला, इतलोच आनी कांय ना. सो मिक्सर हेजें जालें की ना मागीर मिक्सर सारको लावन सगळें करून हांव शीत हुमण करपाचें आनी नुस्तें वाचपाचें बी कांयच आयज तरी ना प्रोग्राम. पळोवया कशें कितें तें. आनी भायर वेदर म्हणून आयज असलो जाला, मास म्हणून असो जाला काय कितें म्हण खबर ना, बट पळयात सामको इतली दमटी आहा, डल आसा. अशें दिसता सकाळ फुडें 5-5:30 जाले अशें, इतलें सगळं डल असो जाला क्लायमेट. आनी वेगळीच एक हें अशें येता, गरमी जाता सामकी. गरमी म्हळ्यार गरम जायना, स्वेटींग जाता बेश्टेच. सो वेदर ह्या दिसान तसोच, काल आनी सांजचो असो डल जाल्लो वेदर आसा तो, सामको दमटी बिमटी जावन जगलो मारतालो, गडगड मारतालो, अशें दिसतालें पावस पडटलो म्हणून. काळोख बी केल्लो, बट पावस मातसो सुद्दां पडूना. घरा पडलो खंय मां सांगताली सावड्ड्या थोडोसो पावस पडलो म्हणून. सो चलात तर हेजें जातकीर मागीर या आमी बी किचनान आनी दाखयता तुमकां कितें करता तो मुखार. करून जालें की दाखयता समजता, हांव आनी वचना हेजे फुडें. आतां कितें विचारल्यारूच सांगता हांव, करून घेवनी कशें जाता तशें, आनी मागीर करून जालें की दाखयता तुमकां. जालें हेजें शिजोवन, केळी पानां हाडपा वयता. इपय मरे हाती कडेन हय, खंय गेलो पळयता आतां, इतलें लागीं आसतना. फाटल्या तेंपानी केळी पानां बरी वाऱ्यान, बरी न्ही बट वाऱ्यान सगळीं पिनून गेल्लीं. आतां बऱ्यो कोमऱ्यो येयल्या नव्यो. पावस भरपूर पडलो, वारो बी मारून न्ही, ताका लागून पिल्लेलें सगळें. दोनी शिरत्यो चडल्यो, क्यूट घेवन येयलो खंय, क्यूट आनी म्हणून कितें तितून खंय रे. बरी न्ही, धूय आनी वाडून घे 2 काशे. काम पडलें कायज, हरशीं सगळें आयतें मेळटालें. ओके. हेका पळयात, हो दिसता एक्चुली न्ही, आतां हेणें न्ही हेजें काम काडलां गाडयेचें, बट आमी वचपा आशिल्लीं मार्केटांक. बट मार्केटांत वचपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें तशेंच सोडलां. आनी
गाडी धुवपा लागला. कितें ते टी शर्ट पळय वॉले जाता कशे पडशी तू थंय. असलेच नाटक. मार्केटां या आमी म्हणून सकाळी बी डिसायड केलें आनी आतां हांगा गाडी धुयता खा आपण. हांवें मार्केटाचें काम तशेंच दवरलां. हांसनाका न्ही. तेगेलें एक एकदां मन येता तशें. आयज गांधी जयंती न्ही, साफ सफाई तो घरा कडेन बी तेंच करता. अरे पळय पळय कसं नाटक करता. ₹250 ते वाचून तू खंय वचपा आहा. ₹250 वाचयला खा आपल्यान. एक्चुअली काल राती बी म्हाका सांगतालो आपूण फाल्यां वयता तेन्ना गाडी घेवन वयता आनी सोमती धुवन हाडटा निवळ करून अशें म्हणून. 2 ऑक्टोबर म्हण याद ना पण आयजच धुवूं जाय आशिल्ली. मागीर फाल्यां बी घेवन धुवल्यार जाताली. लोक म्हणटाले खरेंच तूं 250 वाचोवू गाडी धुयता म्हणून. हांसता न्ही पळय कसो. थोड्या मागीर फकण सिरियसली दिसता ना. जालें आयकलें आयकना जाल्यार काना मोबायल लावन आयकोन घेयात. जालें. सो चलात तर हेका क्लीन करून घेवनी. लोगो मागे सारको क्लीन कर. जी मालिक म्हणून. जी मालिक म्हणून रे. तो चिकोल कितलो रे बाबा. तो एक क्लीन करून घेवनी. हांव वता भितर थोड्या वेळान येता मागीर झाडां सुद्दां घालतना. ओके चलो बाय. 40 मिनिट्स जावन गेले हेका आतां. अजून तो कितें करता पळय. हांगा हात घालून थंय हात घालून धुयत आसा. म्हणल्यार आतां न्ही रस्त्यार बेगीन काडपाना दिसता न्ही रे. आतां बेगीन रस्त्यार काडपाना अशें म्हणटा. आनी आतां आनी एक अर्द वरान घेवन वयतलो. करत आसा पुरो यो चल. रस्त्यार बी सगळें उदक जालें पळय. रस्त्यार न्ही आमच्या हांगा गिल्टी मुखारच उदक स्टॉक जाता. पावसाक बीन अशेंच प्रॉब्लम. सो झाडांक उदक घाल आनी यो मच्छर बी येयली आतां पुरो कसो हालना. आनी म्हाजे कडेन आनी सर्फ बी घेवन येयला. पयलीं आपल्यान बालदी भर करून हाडलेलो मागीर आनी एकदां करून म्हाका सर्फ हाडून दी आनी परत हानी बी केला. सो झाडांक उदक घालपा जाय तें घालतलो. तेन्ना कितलो टायम काडटलो पळय आं उदकां बुचकन. ती गाडी सारकी लावपा उरली आतां. सो फायनली हेजी गाडी जी आसा पळय न्हू ती बी धुवन जाली आनी आयच्यान ड्युटी बी स्टार्ट जाली मरे. झाडांक उदक घालपाचें. झाडां आड पडो लागली उबी खंय. आनी आतां ही हांगासर थोडीशी पयर पावसाक झाडां लायिल्ली न्ही ती बीन एक्स्ट्रा झाडां जाली. सो हेजें हळडीचें झाड दिसता पळय न्हू. हां तें खंयचें रे. उल्हास मामागेसान हाडून लायिल्लें ना. आनी थंय जें जालें पळय न्हू तें पोरूची गवर जी पावयल्ली पळय तेजें. आनी हें हांगासर आसता उल्हास मामागेसान हाडून लायिल्लें. एकूच हाडून लायिल्लें. बरें जालें हरशीं न्ही रे पावसाक. तेन्ना गरजेक अशें करूं कितें गोडशें सजी कितें केलें जाल्यार बऱ्या पडटा न्ही अशें म्हणून लायिल्लें हाडून. सो तें आनी दशणीची बी झाडां लायिल्ली ती जाल्या. आतां गरमेक कशी सर्वायव करता पळोवया. ही गाडी ती गाडी धुयत रावतलो आतां. सो आनी तुळशीची झाडां जी आसा पळय न्हू ती चड जाम जावपाक लागलें. हें हांगासर कुंड्यांक न्ही एक आपुणूच किल्लल्लें तुळशीचें झाड तें आनी बाबडे सामकेंच जाम जालां. हांगसर न्ही गाडी धुवन जाली. झाडाक उदक घालून जालें. आनी आतां म्हाका येयल्या ऑर्डर च्यायेची. च्या जाय खंय ताका ब्लॅक टी. एनर्जी डावन जाली खंय तेजी. हांव पळय त्या झाडांक उदक घालता. सो आतां वता हांव भितर च्या करपाक. सो टायम बी जाल्लो आसा एक्चुली च्यायेचो 4:15 जाली. हे पळय हांगासर 5:20 जावपा आयली.
सो म्हाका तर नाका, गरमी असली आता च्या बी आनी कांयच नाका, तर हाका करून दिता च्या. माझी हांगासर च्या रेडी जाली. स्टील ह्याच्या भायले कामच जायना पळय. सो आतां च्या कांयच खावची ना. च्या जाय म्हणटा पयलीं चाये वांगडा कांयच खायना. बेश्टी ही ब्लॅक टी पितलो, ती बी अर्दी, आनी कांयच ना. आयला पळय. कितें? टी शर्ट चेंज कर, शॉर्ट्स बी चेंज कर भिजले जाल्यार. वले कपडे दवरिनाका आंगार आं. परत थंडी भरतली. मना सॅटिस्फॅक्शन दाखयलें गाडी क्लीन केली म्हणून. हय म्हणला पळय कसो भिजलो पळय. इवनिंग टी टायम जातकीर न्ही डायरेक्टली हाजो क्लिप तुमी पळयता पळय आतां तो रातचो. तर हांगासर न्ही हांव डिनर जें आसा पळय तेजी तयारी करतालें. तर आयज न्ही गरमेक लागून न्ही कांयच खावपाचें मनच करनाशिल्लें, ना जेवपाचें ना कितें करपाचें. हॉबी म्हणपाक लागलो की आपल्याक काय जेवपाक नाका, रातचें तूं लायट अशें कितें कर अशें म्हणून. सो हांव न्ही हांगासर गव्हाचें पीठ जें आसा पळय न्हू तेजी भाकरी करतालें. सो एक्चुली न्ही अशें चिंतलेलें की तुमच्या वांगडा हेजी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती शेअर करतलें अशें म्हणून. सो ताकाच लागून तयारी करताली. सो ती तयारी करता करता न्ही हांव म्हाज्या फुडें मोबायल घेवन येयलो आनी म्हाका एक कमेंट दाखोवंक लागलो. सो एक कमेंट आयिल्लो, तेजेरूच डिस्कशन करता करता न्ही हांगासर हांवें सगळें जें आसा पळय न्हू तें करून घेतलें. मागीर उदक घालून बाकीचे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आसा पळय ते घालून मिक्स करून घेतलें. यादच ना की रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करपाक जाय म्हणून. सो म्हटलें आसूं चला मागीर केन्ना एक दीस शेअर करया अशें म्हणून. आनी तो जो कमेंट आशिल्लो पळय न्हू तेच्या बद्दल बी हांव तुमचे कडेन उलयतलें. बट आतां न्ही मागीर जेन्ना हांव Q&A व्लॉग करतलो पळय न्हू तेन्ना न्ही हांव तुमचे कडेन हेजेर थोडेशें डिस्कशन बी करतलें. कित्याक की डिस्कशन करप बी खूब गरजेचें आसा. तो जो कमेंट आशिल्लो पळय न्हू तो म्हाजेर एकल्याचेर नाशिल्लो, बट जे डेली व्लॉगींग करता पळय न्हू तेंचेर आशिल्लो सगळ्यांचेर. सो ताका लागून न्ही मागीर हांव त्या हेजेर तुमचे कडेन डिस्कशन करतलें. डिस्कशन म्हटल्यार न्ही हांव तुमकां सांगतलें मागीर की कितें कमेंट आशिल्लो तो, आनी तुमी मागीर न्ही तुमचो कितें ओपिनियन, तुमचो कितें रिव्यू आसा पळय तो मागीर म्हाका हेचेर दिया. आनी तो जो कमेंट आशिल्लो पळय न्हू तो एक 5 ते 7 मिनटां भितर हांवें रिमूव केलो. जेन्ना पळय तो हांवें कमेंट पळयलो पळय तेन्ना 6 मिनिट्स जाल्लीं हेणें म्हाका दाखयल्लें तेन्ना. आनी तेच्या नंतर तो कमेंट रीड करता करता न्ही सकयल ताकाच रिप्लाय आयलो. म्हाजो एक रेगुलर व्हिवर जो रेगुलर कमेंट करपी मनीस आसा ताणें म्हाका कमेंट केलो की हो कमेंट जो आसा पळय न्हू तो तूं रिमूव कर, तुका असलो नेगेटीव कमेंट तुज्या चॅनलाचेर दवरुपाक गरज ना अशें म्हणून. सो तूं प्लीज हो कमेंट जो आसा पळय न्हू तो रिमूव कर अशें म्हणून. सो आनी हांवें तेचें आयकलें बी आनी तो कमेंट जो आसा पळय तो रिमूव केलो. कित्याक की म्हाका आवडूं ना तेजें तें हें आसा पळय न्हू तें. अशें म्हणना की नेगेटीव कमेंट असो म्हणना, बट तेजें उलोवपाचें जें आशिल्लें पळय न्हू ती म्हाका आवडूं ना स्टायल म्हणा जावं तेजो मॅनर जो आसा तो. सो मुखार आनी मागीर कांयच हें जें आसा पळय न्हू शूट केलें ना. सो ताकाच लागून आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक मेळपाक येता फाल्यां आनी एक असोच नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. चॅनलाचेर जर तर तुमी कोणी नवे आसा आनी म्हजो चॅनल जर अजून तुमी सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. सो चलात मेळया मागीर फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.